प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 13वी चीट 31 ते 35 पर्यंत, 31 ते 35 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता? जेजू आनी एक वोपार घालता आनी हें म्हणटा, सांसवाचें बी घेवन एका मनशान तें आपल्या पोरसांत लायलें. त्या सांसवाच्या बियां परी सर्गीचें राज. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सजमता की आमी कोणें सगल्यांनी पळयलां सांसवाचें बी कशें आसा तें एकदम बारीक, एकदम बारीक. पूण जेन्ना आमी तें जमनीन घालता, शेतकांत ती जतनीन घालता, तें मोडटा, तें व्हडलें झाड जाता आनी त्या झाडान सुकणीं आपलो 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 जागो करतात, थंयसर रावतात. आनी त्याच भाशेन जेजू आयज म्हणटा की सांसवाच्या बियां भाशेन सर्गीचें राज. भाव भयणीनो, पेद्रूचे पयली चिटीन पयली 23 वडीन आमी आयकता की देवाचें उतर जावन आसा एक बीं. आनी जेन्ना आमी जाणो की देवाचें उतर जावन आसा एक बीं, तें बीं आमी आमच्या काळजान शेतकामती भाशेन तें घालूंक जाय. आनी खंय घालता आमी? देवाचें उतर शिकोवन, ताचेर नियाळ करून, तें सद्दां आमी करून, तें पाळून आमच्या दिसपट्या जिवितान, तेन्ना की तें देवाचें उतराची बीं आमच्या काळजान रिगता आनी आमी हें देवाचें बरें फळ आमी दिवंक पावता. म्हणजे कितें? म्हणजे जेन्ना शेतमान ती बीं घेता आनी जमनीन घालता, तें मोडटा आनी झाड जाता आनी ताका फळां मेळटात, तशेंच आमी जेन्ना हें देवाचें उतर घेता, आमच्या काळजान तें रिगून दवरता. जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवेल, तुमी जावन आसा फांटे. तेच भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी आमच्या काळजान तें आमी दवरता, तेन्ना की आमचें फळ जें जाता तें आत्मीक फळ जाता. मोगाचें, शांतेचें, सगळें बरें जें देवाचें आसा तें फळ आमच्या जिवितान आमी घडोवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें बरें फळ आमच्या जिवितान घडोवन हाडटा, तेन्ना तें फळ आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी दुसऱ्यांकूय देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिता. भाव भयणीनो, आमी फकत देवाचें उतर पोरगोट केलें, आमी सांगलें देवाचें उतर अहें तहें आनी खूब शेरमाव दिलो, तें जायना. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. तें देवाच्या उतरान आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आनी खंय बदलतलें? जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या काळजान आसा आनी तें पवित्र आत्म्यान आमकां तें तो उलयता आमचे भितरथान भायर आनी आमकां सांगता, हो वच, तो वच. तुजें जेन्ना आमकां तोंड बंद करूंक जाय तेन्ना आमी तोंड बंद करता, केन्ना उलोवंक जाय तेन्ना उलयता. आनी जें आमकां पवित्र आत्मा सांगता तें देवाचें उतरान जें आमचे भितर आसा त्या प्रमाणे तोय आमचें जिवीत आमी सादता. आनी आतां जें आमकां देवाच्या राज्यान हा तें सगळें आमी घडोवन हाडटा आमच्या जिवितान. आनी दुसरो लोक जो पळयता आमकां, तोय देवाच्या राज्यान भितर सरता, कित्याक ते पळयतात तें फळ, आत्मीक फळ आमच्या जिवितान. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा सांसवाच्या बियां भाशेन सर्गीचें राज, तशेंच जेन्ना तें इतलें बारीक बीं व्हडलें झाड जाता आनी सुकणीं रावतात, तशेंच हें देवाचें उतर जावन आसा बीं जें आमच्या काळजान रिगून इतलें व्हडलें जाता आनी सर्गीचें राज वाडत वता ह्या संवसारान. जेन्ना आमी आत्मीक फळां दितात. आयज एक खेरीत भाशेन जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, आमी इतलेंच आमच्या मनान दवरया, जें आमी शिकता सद्दां, जें आमी नियाळ करता, तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान करूंक, तें आत्मीक फळ आमच्या जिवितान दिवंक, आमच्या फामिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या इग्रोज मातयेन, आमच्या भाव भयणींनी, सगल्या कडेन जें आमी वेता, मोगाचें बी आमी दिवपाक ह्या संवसारान. आनी आमी जेजूक मान दिवन, दुसऱ्यांकूय आमंत्रण दिवन आमी हें फुडें सरोया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.